हाची सुरुवात जाता आमच्या तुये गांवच्यो सरपंचा हांच्या हस्ते ही पहिली मशाल पेटोवन हाचे रिसर आम्ही सुरुवात करता. हॉस्पिटल जीएमसी लिंकूच जाय म्हणून आयज आम्ही भायर सरलेले आहा. ह्यो आमचो हक्क आसा आनी तो आमकां जाय. त्या माननीय आमदार जी नारोलकर यांची जी एक फकाणां केल्ली आसा की हे तुका कित्याक पडला रे ते हॉस्पिटलाचे आम्ही गेलते पळयता. हे मुख्यमंत्री जेन्ना एक जबाबदार हो मुख्यमंत्री आसा जो एक होम मिनिस्टर आणि एक मुख्यमंत्री एक चीफ मिनिस्टर तशें पेडण्याचो एक पालक मंत्री जेन्ना आम्ही कृती समिती ताका मेळपाक गेल्ले जाल्यार त्यांनी 2 दिसां भितर तुमकां एक डॉक्युमेंटेशन दिता. तर कितें दिता हे तुवें हॉस्पिटल जे जीएमसी लिंक जातले म्हणून जाल्यार काल तो फ्लोराचेर उलयता आसा त्या पद्दतीन ओपनिंग जातले. हे आम्ही खपोवन घेवचे ना. हे पेडणेकार हे तुका हेच्या पयलीं दाखोवन दिल्ले आसा आणि हेच्या फुडें दाखयतले. हो सरकार बसोवपी आमीच आसा आणि सरकार उडोवपाकूय आमीच आसतले. त्यांच्याकडे त्यांच्या बरोबर जे ही जी पेडणे तालुक्याची 65,000 जी जनता जी उभी आसा ती असं दिसता मोग दिसून आयले की आमकां जो जीएमसी लिंक जायो चालो त्यांच्या परिस्थिती आम्ही त्या गोष्टीक सोडचे ना. आरशान पेटयता आणि ही पेडण्यान चळवळ जेन्ना मशाल पेटता आणि आंदोलन जेन्ना पेडण्यान जाता तेव्हा सगळ्याक आमच्या गोंयभर पेटोन उठता. आणि जेन्ना आमकां हांगा पयलीं अशें असले कोण फातर दवरलो सुद्धा आम्ही मतां घातले. आता ते दीस उरलेले ना. आमचेर जेन्ना अन्याय केला तेव्हा पेडणेकार आता बरो सुशिक्षित आसा आणि आयज आमकां जे हॉस्पिटल जाय लिंक ते आम्ही करून घेतले. हे स्वाभिमानी पेडणेकार आमचे सोडचे ना रे सोडचे ना.